आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो योगकार। आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें 2 भाग्योंत पावलोन कोलोसकारांक बरयल्ले चिडी वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान। जेजू रायपणाची पदवी घेवन तूं येता तेन्ना म्हजो उगडास कर। आयज आमचो सोम्या जेजू सोगटा संवसाराचो राजा हाची दबाजीक परब आमी समरुमता। ह्या शुभ वर्तमानांत आमी एकूच न्हय बोगोट 3 कुरीस पळयता। दोगां चोरां मोदें जेजू खेळायलोलो, एक दावे वाटेन जाल्यार दुसरो उजवे वाटेन। कुरीस तर एकूच, पूण कुर्सार मारलेलो वेगवेगळे तरेन तो मानून घेता। ह्या 3 कुर्सां मदें जेजूचो कुरीस सोडवणेचो कुरीस, कित्याक ताणें आपलें जिवीत दुसऱ्याच्या पासत भेटयलें आनी आमकां ताज्या कोश्टान रोगतान सोडवण फावो केली। उजवे वाटेचो कुरीस बोरवंशाचो कुरीस, कित्याक ताणें आपली चूक मानून घेतली आनी जेजू सोगटा स्वर्ग संवसाराचो राजा म्हूण वळखून आपलो कुरीस स्विकारलो आनी स्वर्गा राज्यान जागो मेळटलो म्हूण ताका खात्री जाली। दाव्यान आसा तो शिरापाचो कुरीस, कित्याक ताणें आपली चूक मानूंक घेवंक ना। ह्या वरवीं ताणें ताजें जिवीत ओदिकूच कोडू केलें आनी निराशेपण भोगलें। हेतूनय कुरीस आमचें जिवीत कुणायतात। आमच्याय जिवितांत आमकां केन्नाय आमचेर कुरीस कोसळून पडटात। जेजूच्या कश्टांत वांटो घेवन आनी आमचें पातक रोडून ते आमी बोरवंशाचे आनी सोडवणशे करूंक पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया। देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट। आमेन। आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।